10 कोटी रुपया मोडटात. स्पीकर सर, हे अशें जे भशेन जाता तेन्ना आमी आतां इलेक्ट्रिसिटी 100 कोटी रुपया मायनिंग वेलफेअराचे पयशे आयिल्ले तातूंत डायवर्ट केले आनी इलेक्ट्रिसिटीक व्हेल्या. म्हळ्यार सुनील ढवळीकर टाट करून उठता पळय आनी आमचेर सामको सत्ताचो मोस्ट फेवर्ड पोर्टफोलिओ असो दिसता ह्या दिसांनी. डायवर्ट जाता पयशे, मायनिंग वेलफेअराचे डायवर्ट जाता इलेक्ट्रिसिटीन. स्पीकर सर, आज अशी परिस्थिती आयिल्ली आहा की लॉ एंड ऑर्डर. हांव एकदां मुखेलमंत्र्याक सांगतालो मडगांवान मस्जिदीच्यो इश्यू जाता, मातशें इंट्रस्ट घे नाल्यार थंय मर्डर जातलो. आय वॉज ऑन रिकॉर्ड इन द हाऊस. मुखेलमंत्र्यान सांगलें आपूण करता, पूण मर्डर जालो कित्याक कांय केलें ना. आनी पक्षाचे बंधनान एक मनशाक राखपा खातीर टेक ओव्हर मस्जिदेच्यो जावपा खातीर तुमी कांय केलें ना. तातूंत भितर मर्डर जालो, भलत्याकूच काडून भितर उडयले. आनी स्पीकर सर, ना तुमचे पक्षाचो तुजे बरोबर फोटो काडपी मनीस इनवॉल्ड आहा हातूंत. हांवें कितलेदां सांगलें तो कितले स्कॅमांनी आहा तो. आनी हो जो लास्ट बसला पळय आलेशा फाटल्यान आमदार तुमचो आहा ताजे कडेन मातशी डिटेल घे, तो तुका आनी एलाबोरेट करतलो. हांव करपाची गरज ना, तोच सांगतलो. तो उलोवंक शकना हांगा कित्याक ताजे तोंडाक लॉक घाल्ले आहा, म्हज्या तोंडाक लॉक घालूंक ना. आनी आमकां खबर आहा कितें जाता तें थंय. स्पीकर सर, आज परिस्थिती अशी जाल्ली की लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा कॉलॅप्स जाल्लें आहा. आतांच एक न्यूज आयल्या की सदानंद वांयगणकर म्हणून एक एक्टिविस्ट इन्स्पेक्शनाक गेलो धारगळ. इन्स्पेक्शन इन फ्रंट ऑफ BDO हे तें ताका लोकांनी एथिस्ट मारलो गुंडा हाडून. सारके पुलिसे फुडें लोकांक मारूंक मेळटा. ही नविदाद. दिस इज द लेटेस्ट क्वार्टर दॅट वी आर सप्लिमेंटरी डिमांड्स वी आर पासिंग. पयलीं पुलिसेक मागीर मॅनेज करताले, आतां तशें ना. पुलिसेचे फुडेंच मारूयात तुका. हें सुनील ढवळीकरान 27 वर्सां आयकल्लें केल्ली सकाळीं. स्पीकर सर, आज जे मिराबागचो इश्यू जालो, आमकां सगळ्यांक वायट दिसना की बाबा हें कितें जालें काय म्हणून. कोंकणी एज्युकेशनाक स्पीकर सर याद करून दिता उबी जावन. प्रताप सिंग राणे मुखेलमंत्री आशिल्लो आनी चर्चिल आलेमावाचेर शूट हें ऑर्डर आशिल्ली फारान उडोवपाची, शूट एट सायट. चर्चिल आलेमाव एसेंब्लीच्या गॅलरीन उबो रावलो. आहाम म्हणून NSA लायिल्ली ताका, आहाम म्हणून NSA लायिल्ली ताका. तशीच केन्ना केन्ना स्पीकर सर extraordinary circumstances arise, and perhaps in Goa these extraordinary circumstances have arisen where the government is hostile, refusing to listen. आणि ताजे खातीर स्पीकर सर ही परिस्थिती जाल्ली आहा. संकल्प आमोणकाराचे बाब युरीन याद केली. संकल्प आमोणकाराक कोळश्याची घाण येवपाक लागली. नविदाद काय ना, सगळे मोरमुगांवाक येता, ताका आतां येवपाक लागली. इलेक्शन आयलां, ताणें जर नाक बंद केलें, दोळे बंद करूं येता, नाक बंद करूं जायना. कोळसो आतां तो इतलो लो क्वॉलिटी कोळसो अडानी हाडटा आनी तो डोमान बी काय हँडलिंग करना, तो ओपन हँडलिंग करता. 18 फेब्रुवारीक संकल्पान मिटींग केली कावन्सिलरां बरोबर तांच्या, आनी सांगलें आपूण मुखेलमंत्र्या बरोबर तुमकां व्हरता म्हणून. सगळ्यांनी रिझोल्युशन घेतलें फेज आउट करचें म्हणून कोल आनी टोटल बंद करचें म्हणून. आतां मुखेलमंत्री संकल्पाक मेळना काय मुखेलमंत्री म्हणटा ते अडानीच्या वाटेक आनी आपूण पडना तें म्हाका खबर ना. पूण कोंत इतलें की